तियात्र अकॅडमी गोवा आणि कला अकॅडमी गोवा हाका देव बरें करूं म्हणून केजी दे कुर्तोरी आनी ताचो पूत रेजनाल दे कुर्तोरी तुमच्या मुखार दवरता आनी सुरू करता संवसारान आसतना. सगल्याक तुमकां माये मोगाचो येवकार हांव दिता. हांव रिया फेर्नांदीस तुमचे मुखार कांतारें करता. दीस वोगांनी वालाचो सगल्यांनी मोजेन सारपाचो. सगल्या बाबोयनाक विवाकांनी वाल म्हणटा. गोंयकार आमी धूड मोडूंक मातूय फाटी सोरोना. वर्साक कितलींशीं फंक्शनां आमी करूंक रावना. शो आनी तियात्र फुटबॉल आमी कशें सोडिना. मनान येता तें करूंक जाय फाल्यांचें आमी चिंतिना. सगल्या गोंयकाराचेर देवाचें आसा बेसांव. कितलो व्हडलो तूं गिरेस्त आनी कितलो तूं गरीब जावं. व्हडल्यो व्हडल्यो त्यो इगर्जो लोकांच्यो जातात लुट्यो. दोन फामाद जाग्यांची सांगता तुमकां नांव. सेप्टेंबराचे 8 तारखेर माड्रास परब सायबिणीची. आख्या संवसाराचो लोक येता भेट घेवंक तिची. वालंकांनी सायबिणीक पयतो स्थान दिवता आमची. वालंकांनी सायबिणीक तूं गे माय आमची सगल्याची. गोंयांत आमचे कितले वाटेर कुरी सामका मेवता. थंयसर तामोन बावार्थी लोक मागणे आपले करता. थोडे मिलाग्रीचे आसता थंयसर मिलागर येवं जाता. मन पळयोवन देव दोन आमकां दिता. डिसेंबराचे 3 तारखेर गोंयच्या सायबाचें फेस्त जाता. गोंयचो आनीक भायलो लोक थंयसर वजारांनी येता. आयज पासून आमी गोंयकार गोंया सुखांची येता. गोंयचो सायब गोंयकाराचो आमचो राखणदार वर्तता. गोंयचो सायब गोंयकाराचो आमचो राखणदार वर्तता. खरेंच जे मनशाच्या नशिबात आसा तें चुकोना म्हणटा तें कोणे. आनी अशें गोळोक देवूच आमचें नशीब बुरयता. म्हज्या गोरकाराच्या मरणा उपरांत हांवें म्हज्या भुरग्यांक शिकयली आनी बरे भाशेन वाडयली. आनी हो सगलो भार म्हजेर पडलो. पूण आतां म्हाका कसलीच भिरांत ना. कित्याक म्हजो पूत लंडन शारांत काम करता. आनी आतां म्हजी धूव वाडोवन काजाराची जाल्या. आनी तितलेंच न्ही, सद्याक म्हजी धूव मिसा केलेलें आसा. आजून पासून हे उगता. कित्याक वेळ जालो म्हणून कोण जालो. हॅलो हॅलो मामी. मामी हांव तुजो पूत कृष्ण उलयतां. कशी आसा मामी तूं? बाबा हांव एकदम बरी आसा. पूण तूं कसो आसा आनी तुजें काम कशें चलता? एकदम बरें मामी. मामी सुजी घरांत ना? ना बाबा सद्याक तें मिसाक गेलेलें आसा. येतेलें तें. आं हे पळय बाबा आयलें तें. हांव फोन तुज्या भयणी लागीं दिता. मामी फोन कोणाचो? बाय तुज्या भावाचो फोन दे म्हजे लागीं. हॅलो इरमा कसो आसा? एकदम बरो. सुजी म्हाका एक सांग, तुवें नवरोबा कोण केला? तुजें काजर म्हाका व्हडल्या गोणगोणान करूंक जाय. आनी तूं काजार जाले उपरांत हांव काजार जातलो. म्हजो नवरो ना पूण तुमी म्हाका कासा कोत्ता तुवें हांव कासा जातलें. ओके सुजी,
मामीचो बरे भाशेन कुयदात गे आतां म्हजो कामाक वचपाचो वेळ जालो हांव कामाक वेतां बाय बाय एक म्हाका सांग बाबा तुका कितें सांगतालो नवरो आसा काय म्हणून विचार होय? हांवें सांगलें म्हजो नवरो ना पूण तुमी म्हाका कासा कोत्तातूय हांव कासा जातली म्हणून बाय पूण तुवें आतां नवरो करूंक जाय कित्याक तूं वाडोवन काजाराचें जाला आनी तूं जाले शिवाय तुज्या भावाक जावंक मेळचें ना फादर गुड मॉर्निंग फादर गुड मॉर्निंग कशी आसात तुमी फादर आमी एकदम बरी आसा बसून घे फादर पळय रोसी म्हाका बसोंक टायम ना हांव तुमच्या शेजाऱ्यागेर कुमन्यांक घेवन आयलोलो येताना म्हाका तुमचें घर मेवलें म्हटल्यार तुमची खबर घेवया म्हणून. एकदम बरें केलें फादर तुवें मागीर रोसी कसो आसा तुजो पूत एकदम बरो आसा फादर फोन आयलेले पाटीत तुजी खबर घेता तो फादर तुमी उलयात हांव रोखडेंच येता खरेंच रोसी वालोर तुका तुजो घरकार समतोच तुवें तुज्या दोगांय भुरग्यांक बरी रीत आनी देख दिवन तांकां वाडयली आनी शिकयली आतां तुजो पूत लंडन काम कोत्ता आनी धूव वाडोवन काजाराची जाल्या म्हणटा म्हणून रोजी धुवे केन्ना काजार कोत्ताय गो फादर कोणूच एक बरो भुरगो आसा जाल्यार पळय म्हजे सुजेक सोंपता पळय तसलो भुरगो रोजी भुरगो म्हटल्यार म्हाका बरो उगडास जालो सांग फादर अगो रोजी तुमच्या त्या सकयल्या वाड्यात एक बाट आसा न्हू होय फादर त्या बाटाच्या सायडीन एक घर आसा आनी तातूंत एक बरो भुरगो आसा जर तो तुमकां खोशी जाल्यार हांव तांकां मेळोन पळयता विचारान पळय फादर फादर देवचो थँक्यू फादर तुमी कितें उलयला तें हांवें सगळें भितर रावन आयकना Casa rausa ugrasi Soda kalma mi tuja utrace rami solteri Moganam kavaluri Pavo title shikoili E tuje ukara mi galza torteri भोग पडलोन भुरग्यांचो जीव खोशेन बोल्लो सोच मोता फुडाराक पासून तुमी मोगान भोंवतेली फादर विचारून तूं पळय उपरांत तूं आमकां गोमूय कितें करूंक जाय पळय तें आमी कोतेली भुरगो तो एकदम बरो केन्नाच पियेना सोरो हांव तांकां विचारून पळयता बरी सोबतेली जोडी ना ताका कसली वोडी हांव तुमकां सोत पळय तें सांगता तूं म्हजी मानल्यार पुरो उपरांत तो ताचो नवरो फोन करून ही खबर म्हज्या रोकडीच पुताक गोमयता तो खोशेन बसतलो काजाराक येतलो अशें घडल्यार पुरो देवा लागीं मागता बरें रोजी हांव आतां वेता म्हाका इगोचेन जायतेच काम आसा पूण ही तुमची खबर हांव तांकां म्हणून पळयता बरें फादर. आनी रोखडोच तुका रेखात दिता तुका चड आनी चड देव बरें करूं बरें. चल बाय भितर या आवय आयज शांतून म्हाका मेळपा पडलें की तूं ओगोच जालो जाण तूं आतां हांवें गाड्यान रावत जाल्यार आजून येल जाल्या चोय तो येल जाल्या चोय एश करून चोड मनशान नागली गाड्यान रावपा हिंगा आजकाल केस केसो कावस गोटाय आवय बेगीन येयल्या पुरा आहलोलो आओ पेप्सी आवय तुवें म्हाका सांगशील मरे सारक्यांची चड ओगो जाल तुका राव लागले रे चड ओगोच जाल काय मान तोंड किनी चात मरे तूं म्हाका कितल्या टायमींग दिलो रे डायगो टायम कितें कोण म्हाका उलोवपा मेळ्ळो तूं जाणा कुटार सायन म्हळ्यार केसो ट्रॅफिक लागत तें ताका लागून हांव ओगो जाल म्हाका चड ओगो रावपा पडना मुगो तुका पूण राव रे म्हाका एक सांगू हय. तूं म्हाका जितू बोर नेसोन हूंय पिक्चरा व्हरपा पयला हे पिक्चरा न्हू एक्चुली तुका हांव आयज आमगेल्या घरा व्हरपा आसलोलो हय मुगे उनी आनी मुगेल्या भावा दाखोवपा आवय वय रे प्रॉब्लेम कितें जालें
ती नाही घरा कडेन हय ताका लागून हांव जावं तुका आनी हूंय वता पयलीं सगळें भोंवपा वता कळना तुका जाऊ साहेबा ऍटलीस्ट तू कळ्ळें म्हाका तुगे घरा कोण दाखोवपा जाय मग आतां तू हितू बरो न्हेसोन येयला न्हू ओय. ताका लागून तुका सोमतो आनी हूंय वता मागीर हांव आनी केन्ना घरा वयची चल या यो यो, यो. बरें मरे तुगेलें ती सुगडी वाऱ्यार उडटा बोल्यो कितली सोबीत दिसता मोगान आमचे काळीज नासता तशेंच कुळी रगो शिजता देव आमचे नोशी बरयता नोशी बाता सादे मेवता कित्याक फाटी फुडें सोदता मोगाक पळयतो मोगा शेता उंचा मळाय दोरया उदेला पळय सुर्या मोगाचे वडे करून ते दोरयात आमी सोडया वेंगेत आमी रावया मोग आमी करया मोगाचो पातांग करून वयर वाऱ्यार आमी धाडया ओय ती सुकणी वाऱ्यार उडटा पळोवंक कितली सोबीत दिसता मोगान आमचे काळीज नासता तशें सुरीन रगो शिजता सुजी म्हाका फादरान तुमची सगळी खबर सांगल्या देखूनच हांव फुडें सोला तुज्या लायक काजच जावं सुजी तुका एक भाव आसा तेच परी म्हाका एक भाव आसा सारकी स्पिशापणां कोत्ता ताचे मात तुवें पासच काडचें पडटलें कितें जालें भाव तो तुजो तूं पासेस काडटाय तसो हांवूय काडटली शाबास सुजी मुशाक म्हणटा ते पासेस पयले गरजेचे होय सुजी थोडे दिसांनी आमी खास जातली आमच्या गजाराचो भाव लंडनांतल्यान येवचो ना कित्याक येवचो ना एकटोच भाव तो म्हजो खूब मोग कोत्ता आनी इतलेंच न्हय आमच्या कचऱ्याचो देश पासून सगळो तोच करतलो साना डॉनान आमचो दादे सोंपले उपरांत मामीनूच आमकां मोगान वाडयली आनी शिकयली हे मामीचे उपकार हांव केन्नाच विसरची ना मायन पायन दिलोलो मोग केन्नाच विसरोंक जायना पूण आमी भुरग्यांक तांकां दोबरादार दिवंक जाय होय सुजी उलयता उलयता चड वेळ जालो चल तूं सगळी काजाराची तयार कर आमी काज जाली म्हणटकूच एकामेकाच्या वेंगेर रावन पोटभर उलोवची चल सुजी आमी या चलोन जाचें नाका तूं धांवता म्हण हांवें धांवपाचें कितें हाडलें घरा कोण आसा आनी भोंवपा या म्हण सांगता मरे घरा आतां भोंव होईल ना तुका भोंवल जाल्यार कितें दिल तो सगळे म्हाका चेतन झाड बिसां सुकोवन गेल सारको आमकां पयशे आसूं नाका न्ही बडसा कित्याक कितें म्हणचे तुगेले आतां तुगे पार कितें तुगेलो हां कितें जालें ते म्हाका न्हेसो ना म्हणून म्हाका बरें न्हेसो येयला मरे आतां न्हेसोन येयला न्हू तूं एक बरी हँग मारया गो आतां चेडवाचें म्हाका सारकें हँग मारया म्हळ्यार गायक न्हय आईस्क्रीम पण दिला रे तुवें आईस्क्रीम पण दिला झाड सां सुकोवन गेल चिकन गेल काय चिकण तुका सारकें कितें केलें म्हाका कोणा मोडोंक हँग मारया आनी कित्याक या एक मागीर अरे ना रे नो खा रे गाडा नाकू साय बाबू कशें होईल मिस्ता कोण रे कितें रे पिया वाळो ना मिस्ता पाड पळो मिस्ता आनी आमकां चोयन कधी दिसलो आ म्हण हय या या आमी या आतां कितें रे पिया वाळा पाड पळोले चेडो मेळ्ळे ते रेस्ट दिसते पडटा का कुत्रे येताय ताका हय अरे आसती रे आं? आज सपोज हाले आम काजार जाल म्हणतो हय. आणि तू जिवा असता चोयला पयलो कडा तू काजार जाल म्हणा रगडा उसळवता म्हण तेका सेटिंग मार चान्स पळ झाला याकीच माता सारखी थाट तापटा जमणी माता समजा रकड्यासाठी म्हाका दाखीत तू अरे मोरा माग ना रे तू जास्त तेसलो हा रे. चोय वया कोडकोन नेंटू ओ आल्बेरी रांदू आहा ओ आल्बेरी रांदू आहा तो एसलो एसे को बोंगतो लोकांचे चेडवां गाडना हुई मोग जाताय थिंगा आनी कितें जाताय थिंगा ओ पयलो
ओय तुम मरे त्यासलेच च्या भाऊ तू हा तुमचे नाव पेडेर मरे तुमची फॅमिली कोणाचे कोणाचे मिके फॅमिलीचे आता हा? अरे मिके फॅमिली नाव आता तुगे फॅमिली अरे अब्बा आवय मिके पायगे बरी वाली रिकॉर्ड कोणाल्या मिके पायगेली तुझी पाहिजे रिकॉर्ड हा मिके पायगे गावा नाव आमरे केसो नावार तुगे पाहिजे केसो रिकॉर्ड अरे कित केलं तुगे पाहिजे ऐक चय तू खबर ना ती ऐक ऐक. तो तेदो जाऊ ना तू हा. 1995 तू खबर ती तू चाललो ओय चय ऐक त्या वर्सा मरे आमगे गावा पावस ना जालो ओय. 1995 ओय. ओय पावस ना जालो हा. लोकाय रोयलो शेत मरो लागली ओय लोकाय भाई बिन सुकल रे उदो ना जानू ओय, ओय. ओय लोक बिन मरे ऐका. खाण्यान मरे मरो लागलो ओय. इतल्या लोक मरे रडलो बरो रडलो आणि मिगे पायच फुडे आयलो पायको दिम मान ओय मिगे पायको मुझे पायच मुका रडो लागलो आणि मागो लागलो पात्रांव कितें तरी उपाय काड मरे ह्या वर्सा आमगे गांवा पावस ना कितें तरी आयडार काड म्हूण इतल्यान मगे पाय चोय पायगे तकली चोय पाय म्हळ्यार लोकां तो बिना काय हांव आसतो ना ओय पाय मरे राग गेलो वयर दोंगरा गेलो व्हड खोंड कातयलो आनी शेतां मोद येयलो ओय तो खोंड मरे वयर मळबा 2 कुपां घायलो चाणा चाणको 2 कुपां आलयली आनी पावस जोडयलो पायगे रिकॉर्ड चोय बरो खूप आला जोडेल पाऊस पावस जोडयलो अरे बाबा हिची रिकॉर्ड मगे पायच बोली काय नाही तुगे पायको होतो रे? अरे मगे पायगे हेज्यावर रिकॉर्ड कितरे ती अरे एक दीस तशें जालें होय. आमगेल्या गांवां आमगेलो पाय ओडील होय आमगेल्या फादरान कितें सांगलें इगोजीच्या फादरांनी सगल्यांकूच्या व्हडली नोक्यात कोता आनी सगल्यांकूच्या ऊंच लायत ताका प्रायज आहा म्हूण कित म्हुट रे सगलो लोक तशें गो आमगे पायच बोली येयलो हे पार्टी आमगेले गांवचें नांव तुमी सांबाळूंक जाय केशे भाशेन कितेंय कर आनी सगल्यांकूच्या व्हड नोक्यात कर आनी सगल्यांकूच्या ऊंच लाय म्हूण पायक राग येयलो लोकांगे रेस्पेद सांबाळूंक जाय न्हू पायगे रेस्पेद सांबाळूंक जाय पायन तशें गेलो दोगरार गेलो आनी देवा कडेन 3.5 मिनट झगडलो कित म्हुट रे होय देवाको झगडलो दुबुचकून देवान पायक तकली दिली अरे आतां कितें तरी कर पाय गेलो दोगरार गेलो तुगे पायचे भाशेन एक कोंड कातलो आनी कोंड्या नोक्यात बांदिले आनी सारक्या मळबा कुपां तेक भाशेन हे चुकोळो गुळी कोणा घाता हा अरे जो मनीसा मळबा ताक पासून तू पाय तुझे कोणे मेळ होईची रे तुजी पायन तो कुपाला न पास सोडव ना तोची पायन मगे नोक्यात लागलो चल या गो. सुजी कांयच न्हय करून आमच्या खासदाराक एक म्हयनो सरोन गेलो खरेंच त्या फादराक लावन आमचो एकवट जावन आमी गो बायला जावंक पावली खासदाराक तुज्या भावान खूब डिस्प्रेस केलो म्हज्या मोगाचो भाव तो आमी काजार जाली खरी पूण आतां आमी ताच्या काजाराची चिंतूंक जाय होय तू तुमगे फॅमिलीची ताई मुगे काजरा कोणा पण गेल ना हा म्हाका आंकवार दवरलो हांव सोडटा आनी तूं काजार जालो ना रे हा अरे तू काजी जावंक सोदता तो तुजे लागीं कोण चेडू काजार जाता रे आब्बा म्हाका कोण काजार जाता काय तूं म्हाका चेडवो मेळ्ळाय म्हाका कोण काजार जाता आनी कोण काजार जायना तें आतां तुका तुमकां पाडसय या भितर येतो या तें सांग तांकां मुगे चेडू येतो अकोल ती मुगेली ओय अकोल म्हज्या मातशें सकल सांग तांकां चोया शांतो हांव तुका पयलें सांगत हांव तुका काजार जातोलें तुकोडे ओय. पूण काजार जायत न्ही पळय मुगे थोडीशी कंडिशन आहाय ती ओय. तुमकां एक्सेप्ट आहाय जाल्यार हांव काजार जातोलें ओय अकोल मोजी पेडसी कितें ताका मुडसी दोगांयनी आमी मोग केला कोरो काजार जातेली वरण भोंवतेली कोणाचे आमी करची नाय केरो सगळे दौरात गोतून मागीर आनी कोचत फोरो फोरो पयलीं कंडिशन उपरांत काजार जाता बारा पोरासा नोरो कसली कंडिशनां घालूंक सोदताय अशें उलोवन कितें सोजमोताय काय ते व्हरोन तुज्या उज्याक लाय एसेंब्लीन आयला दिसता पिशे कोणा कित्याक उलयताय सांगो कोणा विवो दाखयताय तुजे रेस्पेद दिवंक शिकोवंक जाय हेतून कित्याक विसता आतां सांग तुजी कंडिशनां कंडिशन चोय मुगे बोल कंडिशन म्हळ्यार मरे हें तुमगे घर सामकें धाकलें आहा रे आनी म्हाका लायक जालें ना तें
हय. आणि हाल आम काजार जाल म्हणून आमच्या शिंगा डबा ना काय हय. म्हण आणि आमच्या तुमच्या बॉल आमच्या स्कोर म्हणून सुबे जाल म्हणून हय, तुमच्या हय. बॉलर मास फास्ट मजा नाही तुम्ही ये म्हणजे मा मागी ओय सगळं जाबा नाका तेव्हा पहिले सांगता निमगे बॉल कंडिशन हय. झगडे ना काय मागी ओय आणि दुसरे सांगतो गेले आणि सांग आणि दुसऱ्या कंडिशन म्हणजे ते सारखे इम्पॉर्टंट हय, गेले हय. हा म्हाका मरे सकाळी लेट उठपा सोय अरे 10 10:30 हय, बिनो हय. आणि हांव उठोन म्हणना मरे हय. मुझ बोला कोणे जाल्या म्हाका चा वांटी दिवपा जाय ओय ओय हे म्हणजे दुसऱ्या कंडिशन थँक्स सांग आणि तू कसलेच काम करचे ना अहो कसलेच काम करचे ना काम करपा हांव सिरवेत जायनात काय म्हणे घरा घुसून जायनात हय. बरे हा ओय तुका कंडिशन लाय काय जाल्यार सांग ना होय थिंगाचे अगो ओय राव सांग मग राव जाण तू येत नको होय तरी होय तुम्ही अरे तेंक कंडिशन लाय काय जाल्यार तुम्ही म्हाका सांग ना होय ता ए अगो अरे ए तुम कंडिशन तगे लायक कंडिशन आहे तुमका लायक आहे कंडिशन सांगता आमकां ताची कंडिशन लायक जावक ना तू का नी तेगे कंडिशन हुंयची लायक जातली तू भायले काय कापडा घुसपाला ताका पयली अडायता ते जीव बी दी ते हिरमा तू आणि अकस्मात आमगे होय म्हजी पयली हांव अकस्मात येवंक कारण म्हटल्यार हांव फाल्यां परत लंडन वेता देखून हांव तुका सांगक आयलोलो आतां तूं काजार जाला आनी हांवूय लंडन वेता म्हणटूच आमची मामी घरांत एक सुरी उत्तेली तिचो बरे भाशेन सांबाळ कर म्हणून ते पासो तुवें भिवपाची गरज ना आमी मामीची सदांच खबर घेतल्या म्हजी पयली आतां तूं काजार जालें आतां हांवें चिंतलां तुम्ही कसे सांग अशें न्हय ना म्हजी पयली हांवें काजार जावंक चिंतूंक ना पण हांवें चिंतलां जो आमच्या डॅडीन घेतलेलो प्लॉट आसा त्या प्लॉटाचेर व्हडलें घर बांदूं हो इरमा तुजी चिंतना शांती पाल्या प्रमाण हांव सदांच म्हज्या रोजारान मागतेली बरें म्हजी पयली वेता हांव पूण सांगला ताचो मात गोट उगडास तर वेता हांव बरो करू निर्मा चल सुजी आमी भितर या बेब दो सादो बेब दो पाय बेबतो भायर मातो सोमतो सगळ्यांक म्हणा बेबतो म्हणटाय पाय तुमची कुस्टा पिला रे हांव म्हाका कोराज म्हणून कांयला ना हुंचेत तेंपा पितो हय हांव पितो म्हगे टेन्शनाचें हांव तुमकां बेबतो म्हणून कितें जालां हय बेबदो कोण म्हण रे अरे सादो हय सगळो चालताय मरे हय सोरो चोड पियेला ना फादर थोडो पिला पळय सर हय तुम्ही हे परी सोरो पियेतात हय. आणि हांगासर रस्त्यार लावतात हय मागीर कोणूय आपली गाडी घेवन हे रस्त्यार आयलो जाल्यार हय. आणि कितें घडलें जाल्यार मागीर तुम्ही तांचोच पयलो गुन्यांव कोत्तात सांतो अरे जरी तर तुका सोरो पियोंकूच जाय जालो जाल्यार हय. घरा लागीं हाडून पियोंक जाता न्हय सारकें फादर तूं गेलें सोराय घरा कडेन मांड पिवपाक गेल्लो बाटली गेलेली सोऱ्याची हय बाटली आलो तशी हांव लागलो बाटली गुड्डी सांडवल रे फादर हय हांव आलो तशी गुड्डी बाटली आलो लागली आनी बाटल्यांतूच अर्द सोरो वतोन काबार जालो वतोन काबार जायत मग समता पियत येयलो ताका लागून फादर हय कितें हय आतां पेपरांनी घेवन आसाय मरे हय फादर हो पेपर केन्ना वाचतलो हो सोरो सोमतोच हो निवळटोच आनी म्हजे लागीं दी घ्या फादर वाच आनी सांग म्हाका कितें खबर येयली जाल्यार आं पॉलिटिक्स नाका पॉलिटिक्स नाका वाच वाच हे सांतू हो पळय आयज पेपराचेर कितें आयला ती खबर कितें येयलां फादर सोरो पिवन खंय कितलोच लोक मेला आ फादर त्या जाल्यार आयज सा सोडटा कितें सोरो पिवपाचो ना फादर पेपर वाचपाचो सुदरचो ना केन्नाच सुदरचो हांवूच नको ह्या दिसांनी डॉनलाक कितें जालां पळय तें सो सगळो चिंतनांनी घुसपल्या परी दिसता म्हजो बा कसलो राग आयलो काय आतां तो मिसाक गेलो आसा हेलो म्हणटोच हांव ताचे लागीं विचारतली आनी म्हजो दुबाव हांव पयस करतली हांव पळय तो आयलो डॉनार तो मिसातार आयलो वय सुजी आयज म्हाका मिसाक जेम कशी येवंक लागली कित्याक ती म्हाकाच खबर ना डॉनार हांव तुजे लागीं कितें विचारता म्हणून तूं म्हजे राग जायना काय ना सुजी तू म्हजे लागीं सारको उलयना जेवण पासून तू सारको जेवना म्हजो बा तुका राग आवना न्हय ना सुजी तशें कांयच कळोंक ना पूण चिंतालो म्हजो भाव एसांनी खूब सोरो पियेता आनी आमकां सोतायता कशें म्हणून पासेस काडपाचें ताजें सोवे आयले दीस किट पासेस खूब बार केला ताणें तूच तो सांगतालो म्हाका तुज्या भावाचे पासेस काडचे पडटले म्हणून आतां तूच ताचे बेजाताय ताका आमचे शिवाय आनी दुसरो कोणाचो आदार आसा कोणाचो आदार नाका म्हाका हो सोरो आदार दितो पुरो आं अरे म्हाका दोला त्या सोच्यान तूं काजार जाला सगळो लोक वयतींग म्हजी तोंडार मात मरे तूं पयलीं काजार साधू जाला हे सांग तू खूब सोरो पियेता आनी आमचो सुस्याक पासून तुवें पिडार केला अरे तुका म्हजो भाव पासून म्हणून म्हाका वीट येता वीट येता
म्हाकाय तुका बांगडा वीट येता म्हाकाय वच थिंगा लोक लोचें घाताय हांव काजा हांव घरा म्हाकाय तुका बांगड नाका म्हाकाय लो दिसता हय तें सांग नाका तूं आं म्हाका सारकें नाका हे घरा रावंक नाका म्हाका व्हंकलेन सोड म्हण हांव टेन्शनाचेर पिता सांगल्यार पासून सजमोना कोता पिशा पोणा सोरो पिवून येवन दीस रात आमकां कित्याक सोदायता कित्याक नासलेले काडून पास येस कोशे काडून तुका भाव मोडोक पासून लोच म्हाका दिसता लोजेन वो सारकोच उणें लॉज नासलेले सुणे मोज्या पोरोस मिसता तुका सगले हें चड सजमोता म्हाका आंकवार धरून काजार जाला हें वसत थंयसर लोक मोज्या तोंडार मारता बेश्टो चावचा लोकांचा नाका दिसता हे करता सुसी तुवें सोचे पडले बरे म्हाका दिसोना सांगल्यार पासून सजोना कितें तरी करया फुडलें कांय सुची दिनाका त्या पासत पियेनाका कितें करूंक जाय पळय तें सगलें हांव वादांक देवाक जाय तें जातेलें सगलें ताळ्यार येतेलें नशिबान आसा पळय तें आमकां मेवतेलें बरें तर तूं कास जाल्यार कास आसा आनी खुशाल राव आमचें कसलेंच अडकूल ना पूण तितलो सारो कित्याक पियेता मुगे व्हंकले लागून व्हंकलेक लागून आनी व्हंकलेन कितें केला तो व्हंकलेक हुंय हें घर आमगे धाकलें लागता एक रुमा मुठा आं हालीं आम काजार जालीं आम कितें कोताय तें तुमकां दिश्टी पडोलें आनी तुम कितें कोताय तें आमकां दिश्टी पडोलें सगल्यो भानगडी जातल्यो ताका लागून तें काजार जायना म्हूण म्हाका सोण गेलां आं आनी आतां कितें केलां काय म्हणटा वयता हांव जा तूं मातशें भितर वच भितर तुजें पायग्या घर न्हू तें हांवें सांगलां भितर वच म्हणून बस भायले कापडा बुसलो खात पडोलें डोनाल्ड ताका जाय तशें करूं दी आमी एक काम करुया म्हज्या डॅडीन प्लॉट घेतिलो आसा न्हय थंयसर आमी घर बांदुया आनी थंयसर रावुया पूण तो प्लॉट तुजे भावन आपल्याला दूर जातोच तो तुजो गोन पारपाचो आसा ताचें कितें जातलें नाका सुसी आमी खंयसर तरी भाड्यान तरी रावया आमच्या आसन दुसऱ्याक रावप सारकें न्हय पूण तुजी मामी मामी कितें सांगूंक जाय तें हांव सांगतलें बरें सुसी चलया खरेंच हांव आयज कितली खुशाल म्हजे धुवेक हांवें काजार केली आनी काजार जावन ते ताच्या गांवाच्या घरान खूब खुशाल आसा तितलेंच न्हय हांव सदांच देवा लागीं मागतली म्हज्या पुताकूय एक बरी घरकान फावो जाल्यार पुरो म्हणून मामी बाय तूं आयलें आनी तूं कशें आसा आनी तुजो घरकार कसो आसा ताणेंच म्हाका हांगा धाडला मामी होय? तो बरो आसा साना मामी ह्या दिसांनी डोनाल्डाचो भाव खूब सोरो पियेता कितें? आनी आमचे लागीं झगडटा मामी देखून आमी चिंतलां कितें चिंतला बाय म्हजी सूय येवन रावंक न्हय ना मामी आमच्या डॅडीन प्लॉट घेतिलो आसा न्हय वय थंयसर घर बांदू कितें बाय तुजो भाव म्हाका सदांच सांगतालो म्हजे दुवे आपल्या लागीं कितें आसलेलें कितें दिवन तुका काजार केला म्हणून आनी आपल्या लागीं घोडटा तेन्ना येवन ते लुगाराक आपण घर बांदतलो म्हणून बाय तूं म्हज्या पुताची आशा मोडिना काय पूत तो म्हजो मामी तूं फकत तुज्या पुताची चिंता म्हजें तुका पडोंक वचोंक ना तो तुजो पूत आनी हांव तुजी कोणूच न्हय जरी तर म्हाका घर बांदूंक जाय जाल्यार हें आमचें पोन्नें घर आसा तें मोडून ताच्या नव्यान बांदूंक जाता मामी तुका नाका हे तुजी तूं खुशाल आसलेली साय बाय साय बाय कितें उलोयताय काळीचे दुखोयताय मोग म्हाका आसा तुमचो दोगांयचो एके चुकीक लागून उलोयताय तूं तापून कोण्या कोरिना हांव कोणाचो थोड्यान तुका सांगला
हे कोणूय जाल्या पोरीक वता कायद्यान म्हजो वाडो म्हाका येता हे तूं कित्याक विसता कित्याक बाये पोरी जोगोडटा आमचे सोबेत दुस्मान काय वाडोयता चिंतून दोळ्यांनी दुकां बोगता कित्याक म्हाका रोडोयता डॅडीन घेतलो प्लॉटो म्हाका त्या प्लॉटाचे अधिकार आसा हांवूच नको माय बाय सगळे चेड्याकूच दिता आनी चेडवा दिवच्या वेळार ती कित्याक फाटी सोदता ती मामी हांव तुका बरें सांगता मोसो वाटो म्हाका दिना जाल्यार हांव तुका वोगी रावची ना वेता मामी दोनिया हांवूच नको दोनिया हे सगळे जाता ते कितें दोनिया दोनिया तूच म्हज्या आदाराक पाव कितें गो दिसी पडना दोळे दापून चलता सुंगट खंयचे सुंगट तू दोळे हांव कान चलत आनी म्हाका सुंगट म्हूण सांगता कोण तूं बेबद्याची अकल बरें जालें ताणें तुका सोडलें म्हणून हांव सोशे एडोक पावता एडोक खंयचे ए तोंड समान उलय बरें सांगता तें मात सोडना वयले नाय जाण तेच सोडा हा बरें हा आनी सुंगट मुकोणा म्हणको तूं सुंगट मुकोणा म्हणटा हांव चोपा सुंगट दिसता आगो तू मुगे कंडिशन लायक जाल नाय गो तेक लागोन सोडटा काय तेक लागोन अगो तुजी कंडिशना कोणाक लायक जातली तू करता ते भाशेन एसएमनी तायला दिसता सुंगट खंयचे तुका पयला सांगता तू बेश्या सुंगट म्हणाका आगो तुमगे ते घरा राव जाय कोणाक इल्लीशी होपटी मुगो ते हा तितून तुम दोगांनी रावपा कोणता येता ती आनी आम दोग जाण येल जाल्यार मागीर थिंग 4 जाण जातो मुगो हांव ती खंयच्या आग्यांचे आनी तूं म्हाका सुंगट म्हणटा तूं ऑल सामको दोड्यार मुगो सारको येसोलो शी हाचे कडेन उलयले परस हांगासरले गेल्यारच बरें आगो वास का तू सोडा लागो जाय कोणाक आनी दुसऱ्या देख शिकोवपा पावता एका बोल देख ना पाड पडा खंयचे म्हाका सोजमना हे दिसांनी म्हज्या जिवाक मातूय बरें दिसना हांवें म्हजे धुवेक सांगलें पूण तेवूय एकूय दीस म्हजे खोबरेक येवंक ना म्हज्या पुताकूय हांवें फोन करून सांगलो पूण तो म्हणटा तुमचे बांदगोड येता पण पळना म्हणून जायत म्हजी भुरगीं म्हाका विसरलीं काय म्हजी मोगाची भुरगीं ती दोनिया हे सगलें कितें दोनिया कोणी म्हजी तुवें म्हज्या पुताक कितें सांगलां काय ना तर म्हजो पूत तुमचे बांदगोळी कापड पळोना म्हणून केन्नाच म्हणचो नासलो दोनिया हांवूच नको हे सगलें कितें जाता पळय ते रोजी तू कशी आसा फादर आनी तुजी भलायकी कशी आसा फादर म्हजी भलायकी मातूय पण बरी ना फादर म्हज्या जिवाक जायते त्रास पडटात फादर म्हज्यानी आनी सोसूंक जायना फादर देखून फादर हांव तुज्या पांयां पडटा फादर म्हाका खंयच्या तरी हाजिलाक व्हरून घाल फादर कितें रोजी हाजिलान रोजी तुका दोगां जाण भुरगीं आसात वाडलेलीं ती येवन तुजी खबर घेनात फादर म्हाका भुरगीं आसून कसलो फायदो आसा फादर फकत एका प्लॉटाचे आशेक लागून म्हजे लागीं झगडी करून गेल्या पुताकूय हांवें सांगलें हांव बरी ना म्हणून घरा यो म्हणून पूण तो येवंक सोदिना फादर जाल्यार फादर हे म्हजे हात सोडून फादर हांवें म्हज्या भुरग्याक ल्हान आसलेली व्हडली केली आनी आतां म्हजे भुरगीं विसरली फादर विसरली फकत एके प्लॉटाचे आशेक लागून पळय रोजी हांव नको तुजें खंय चुकलें पळय तें तुज्या चुचुरे पळोवंक म्हजो नेसो देखून हांव तुका हाजिरान व्हरतां पूण जोरी तर तुज्या भुरग्यांनी म्हाका विचारलें जाल्यार हांव तांकां कितें सांगतलो जाल्यार आयक फादर मोग म्हाका म्हज्या भुरग्याचो पूण भुरग्याक मोग ना मामीचो सदां सुखी आसल्यार पुरो
कुरीन कोणाचो फादर का तुझो केन्नाच ना विसरपाचो उपाय ना कसलो रस्तो दाखूय आशिल्लाचो खबर आयकोन तुजी काळी जालें दुखी मोगान बोललो गोराबो आवची जालो दुखी जावं घेता पातकी पूण केन्ना जायना काय गातकी तूं दुखोशी संवसारान आसतना सुखी हांव तुका आजिलान व्हरता तूं भितर वच आनी सगळी तुजी तयारी कर हांव तुका भायर रावता बरें फादर हांव म्हजी सगळी तयारी करता फादर तुवें ती वस्तोरी हाडल्या ती कोण फादर आनी ती काय संवसारांत कोणूच ना आसा तिका दोग जाण भुरगीं आसा चेडो तिचो लंडन काम करता आनी धुवेक तिणें खासदार केल्या पूण दोगांय तिची खबर पासून घेनात तिची खबर सोड तूं ह्या आश्रमांत कसो पावलो तुकाय बी ह्या संवसारांत कोणूच ना आसा फादर म्हाका एक पूत आसा हांवें ताका काजार केला आनी तांगेर एक बाबा जाला त्या बाबाक केळूंक म्हाका चड उमेद पूण म्हज्या पुताची घरकान्न त्या बाबाक हात लावंक दिना म्हजी वीट येता म्हणून त्या भुरग्याक म्हज्या कडच्यान काडून घेता फादर जाणटे मनीस आमी जायते चुकतात बायलेचें आयकोन म्हज्या पुतान हाडून हे म्हाका आश्रमांत घातला कित्याक फादर जाणटे मनीस आमचेर कित्याक चिंतात ती फादर आमच्या जाणट्या लागीं जायते चुके जातात आसतल्यो पूण आमची भुरगीं कित्याक आमकां सोजमनात हाडून आश्रमांनी घालतात ह्या आश्रमांनी कोण सुखी आसा आवय बापूय आपले गोची खबरां सांगून दुकान कडून रडटा तें आयकोंक मजानी जायना फादर मजानी जायना देखून हांव तुमच्या लागीं मागता जरी तो तुमचो माय पाय जाणटो जालो जाल्यार ताका आजिलांनी हाडून घाली नाकात ही आजिलां जावन आसात कोण नासलेल्याक रावपाची पूण तुमची माय पाय आसा जाल्यार तुमच्या सांगाताक दवरत तुमी पोटभर जेवले पासून जाल्यार तुमच्या भुरगे आपली माय पाय म्हणून ताका इल्ले तरी घालात आनी तुमच्या सांगाताक सुखी दवरत म्हज्या बोरी रडोय नाकात खरेंच ही तुजी कथा आयकून हांव खूब दुखी जालो पळयात आतां सगळीं तुमी ह्या आजिलांत एक फामील कशी रावंक जाय म्हज्या लागीं घडटा ते बरी हांव तुमची येवन खबर घेतलो बरें हांव आतां वेता बरें फादर पळय सुजी कित्याक म्हणून तूं सांगल्यार सोजमोना तुजे मामी कशी ना जाल्यार आमी पोरसान मागोवप सारकें न्हय आवय बाबाय चिंत ना वेगळीच आसतात तिणे घडयो तो प्लॉट आपल्याच्या पुताक सांबाळून दवरला आसतलो डॅडीन घेतलेलो प्लॉट म्हाका त्या प्लॉटाचो अधिकार आसा हांवें मामी सांगला जरी तर ती आपले कशें म्हजो वांटो म्हाका दिना जाल्यार हांव तिका कोर्टान वतली म्हणून सुजी म्हाका जाल्यार तुमचे प्लॉटाची आशा ना फकत म्हजो भाव किजला कोतालो म्हणून हांवें तें चिंतलेलें पूण आतां म्हजो भाव सारको सुदरला आसूं सुजी सोडून दी ती खबर कितलो तेंप जालो आमी मामीचे खबरेक पासून वचोंक नात हे सारकें न्हय सुजी ती सायंटिस्ट जाल्या तिका कोणाचो आदार आसा म्हाका तिचो रागूच आसा तिचे खबरेक वचप पासून म्हाका दिसना सुजी मामी ती तुजी हे तुजें कर्तूब देवाक पासून बरें दिसचें ना सुजी तूं घेवन बसला हे तुजें कर्तूब देवाक
म्हाक पासून तें बरें दिसचें ना वायट बरें दी तें सोडून मामीक तुजें जाय बसून ना तर चिंतलेली चिंतना शांती पावची ना वयते हांव सगळें जाणा तोरी पूण पासेच काडटा म्हज्या मेवल्या भोगोऱ्या फुडें हांव वोगी रावची ना हांव म्हज्या कायद्यान चल्लां तें तुका कित्याक कळना आतां सोरीत जाल्यार तें आमकां मेवचें ना तुका जाय पळय तें तूं कर पूण पुत्राचो उडास तो म्हाका मात ना खुशी बारीक हांवें चिंतितो तकलेक म्हज्या पेटाचो थंयसर हांव येवंक नाराजी जायते जाणांक हें घडटा पूण उपरांत रोखडेंच मोडटा आतां ती जाणटी जाल्यार पोसली जाल्यार मामी तुजी कोण जाणा कितें कोत्ता बाबडीक तें कितें भोगता खबर घेवन येताना चूक जायत म्हजी बाय तू रोसी आंटीगे चोड न्हू वय कितें जालें बाया सांगवा तू म्हणून रागार जायना का अगो तुगे मामी कोणाचो आदार ना म्हूण आमगे गांवच्या फादरान ते आजीलांक आयल्ली कितें वय बाय काल रात मेळ बाय ती कितें ओ हें सांगा मुगो आमगे गांवच्या फादरान तुमगे थिंग धाडलो म्हाका म्हजी मामी सोंपली वयता बाय म्हजी मामी आनी आजिलान मामी हांवें तुका रागाच्या बरा जायते उलयलें हांवें तुजी खबर घेवंक जाय आसली पूण ना हांवच नको म्हज्या मनान कसली कीट रिगली पळय ती मामी म्हाका गुन्या बोगस मामी म्हाका गुन्या बोगस सुजी हांवें तुका कितले फावटी सांगलें पूण तुवें तुजेच खरें केलें आतां कित्याक पता तूं हें बरें रडोन हो गांवचो लोक आमचे खबरो करतलो तिची भुरगीं आसून पासून तिका आजिलान घातली म्हणून डोनाल्ड म्हजी चूक जाली तूं एक काम कर म्हज्या बाबाक ही सगळी खबर सांग उपरांत आमी मरणाची तयारी करुया बरें सुजी चल या हॅलो सिस्टर ओय ओय सगले गेला कांदा टमाट गेले हय ओय येलो येलो रांदू को येलो हय आलबेरी रांदू आसता पूण काम चड पगार थोडो हे वरस लास्ट कोता आनी सोडटा केस काम करूं पडटा कोण मेल जाल्यार घराक वचून सांगो पडटा हे लास्ट वरस कोता आनी सोडटा अरे सातो सारको देखता गांवतेस मरे ताकती के न्हू अरे ताकती के धांवत कितें जालें कितें रे अरे ते पेटसी मगे मेल ना रे अरे ते मुझे हाटी लागल मरे पाड पडले कित्या रे अरे तेको हांवें आंकवार आसतना मोगा नाय तेदो ना 10,000 गेल्ले ओय आता ते दी म्हणटा आता ते हांव आतां खुची दिवं तेकोडे आता ते मारूं येता गुंडा लायले अरे लोकांक पयशे दिवपा जायना जाल्यार घेता कितें रे अरे घेयलोले ते एफसी गोवा कितें चालीन लापा म्हण घेयलोले पाड पड होडा गेल मरे तेणे म्हाका आतां म्हाका कितें कर म्हणटा ते म्हाका कसली आयडिया रा म्हाका सलवार करी तें दवर हांव म्हाका वयता प्लीज तुका कितें आयडिया रावले सांग रे म्हाका तें मातो मरे म्हाका चय एक हायडार हा रे मोकोडे कितें जालें पूण बेश्टो न्ही म्हाका कितें दिच्या पडटलें कितें दिवपा पडो तुका चय तुगे आतां बोडसा कितो आय म्हाका 5,000 आहाय आय मरे ओय. दितो मरे ओय. चय हायडार सांगत तुका ओय. काम जात्री दिच्या पडटलें वय रे तित रे गेले सांग सांग तू मागीर नाका रोयची नाका ओय चय एक मरे हायडार हा रे मोकोडे आं, सांग रे. समज ते आतां येयले ओय. तुकोडे 10,000 मागिले ओय. ते मरे हाली इतले म्हणपाचे कितें? देव म्हाका आपयता आगे मुजी देव म्हाका आपयता वय रे इतलें म्हणपाचें देव म्हाका आपयता म्हणटा बरें जावपा ना मुडपा रे इतलें इतलें म्हणपाचें? ओय सोडटा ते मागीर सुटवलें न्हू ओय. तूं एक पाट कोण चोयात एक पाट कोण चोयात तूं एक पाट कोण दाखय म्हाका. दाखय मुटा ओय, तूं दाखय. चय 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 ओय. समज ते पेटसी हांव ओय 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 सांगतो मगे 10,000 केदो दिता देव म्हाका आपयता चय सातो चड जाल तुगेले मगे 10,000 दी म्हणा देव म्हाका आपयता चय सोंड फोटोलो मगे 10,000 दी देव म्हाका आपयता एश म्हळ्यार पातें न्हू बेजार जातो मरे ते आनी वयतले आं एश म्हळ्यार मागीर उतो तू सांबाळ्या मातशा मुखार कितें जाता हांव कोता ओय येता 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 येते? ओय येता ओग्रा उजा आवय कितू दीस जाले शांत सोदू भोंवता वाट वाड मुगे 10,000 घेवन गेलो आनी दिवपा खबर कोना ते वाटेर मेळ्ळी तेका सांग दाखयता ए ओ शांतू मुगे पयशे रे ते दोन सांगता मरे तूं दित म्हणू हा देव म्हाका
म्हाका आपयता यान कितें ए तू काय देवा बोलावस म्हणला मुगे पयशे जाले मुगे पयशे नाही रे देव म्हाका आपयता ए शांतू तू कोत कोता चोड कोणाका तुका पयले सांगता मा घरो जा 10 हजारांची बऱ्यान दीस जाले ते तू देव म्हाका आपयता अगो भाये तू केसो 10,000 मागवता केसो 10,000 मेळ देन मुको पुशल नाही अगो तेगे देव येईल हुई ओ याचा रेतीरा बेतीरा बहुत हुई तो ओ देव येला म्हाकाय 5,000 दिपा आलो गो म्हाकाय तेशे मुटा ओय. ओ चोपा जाय मुगो च कुशिरा चोय सातो मिगे 5,000 दी देव म्हाका आपयता चोय सातो चोड जाल तुगेले मिगे 5,000 दी म्हणा देव म्हाका आपयता सातो चोड जाल तुगेले 5,000 दी देव म्हाका आपयता अरे तिंग राय रे तिरा वसन ते देव येल दिसत रेतीरा बेतीरा बहुत गोता या दिसानी ओ देव येल तेगे पूण तू बिना का तो भर जाल म्हटले तुगे 10,000 आण दितलो आटो मरे ओय को आम दिता एजे गॅरंटी ना अगो तो भर जा बसो हिंग राहता तो भर जाल म्हटले तुगे 10,000 आण दिता आणि तेगे तो बहुत जाण तू माग तेगे 10,000 आण दिल नाही नो तुगे 5,000 माका पयले सांग दित को दित मुटनी नी आ दिल मुट सांगेल नी तो भर जाल म्हटले आटे तुगे चल तो दिल नो तू सोड तू वाच को. पयले सांगता गेले आठ बी गेले 5,000 देव म्हाका आपयता अरे ते गेले मिगे 5,000 देव म्हाका आपयता अरे ते गेले रे मिगे 5,000 दी म्हणा देव म्हाका आपयता 5,000 सुजी आयज आमच्या मामीचे एका म्हयन्याचे मीस जाले मिसाक जाय तो लोक आसलो पळोवन पासून एकदम बरें दिसतालें हांवें आमचो मामीचो येदो व्हडलो फोटो घातलेलो ह्या सगळ्या लोकांक गमोंक जाय म्हणून वयर माव हांवें सोबीत वालोराची फुलां घालून मामीचो फोन न्हेसयल्लो पळोवन खूब सोबीत दिसतालो न्ही डॉनाल्ड वय सुजी पूण पूण आनी कितें जालें कांयच ना बाबा जेवण भितर रांदून जालें जेवण जालें एकदम बरें रांदिलां चोय सदां मरे हांव आजीला रांदता रे पूण आज मरे हांगे थिंग मिस आयलो म्हूण तुमकां रांदिलां थँक्यू तुका हय तुम्ही उलयात हांव इगोचे बील फारीक करून हा रोखडोच येता चोय आय हा कितको रडोन गेलो इगोची बील हारी करूं आमके कित्या बाळो सुजी म्हाजी भयण म्हाका आमच्या मामीचो जाय तो उगडास येता आमच्या मामीन आमकां लागून जाय ते त्रास काडले डॅडीन घेतलो प्लॉट पासून तिच्यान विकूंक जातालो पूण तिणें तशें करूंक ना तिणें तो प्लॉट आमकां सांबाळून दवरलो आतां हांव परत लंडन वेता देखून आतां हांवें चिंतलां तो प्लॉट तुमकां दिवं खरें सर माव वय म्हजी भयण थँक्यू वेरी माव फादर कसो आसा असं सुमाराचो आज तुमच्या मामीच्या म्हयन्याचे मिस जाले इगोचेर म्हाका मिसाक येवंक मेळोंक ना म्हटलें घरा लागीं येवन तुमकां विश करुया म्हणून खरेंच तुमचे मामीन जायते त्रास काडले तिचे त्रास सोंसूंक नेजो जावन हांवें तिका आजिलांत घातली आजिलान म्हाका तिणें तुमची सगळी खबर सांगली एका दिसाक हांव तिचे खबरेक गेलोलो आसतना तिणें म्हजे लागीं एक चीट दिली आनी तिणें म्हाका सांगलें आपूण मोत्तोच ती चीट आपल्या भुरग्यां लागीं दी म्हणून आनी आयज हांवें तुमचे ते मामीची चीट हाडली घेयात ही तुमची मामीची चीट ते चिठीर मामीन कितें बरयलां काय हांव वाचून पळयतालो मोगाळ भुरग्यांनो ही चीट गोडे वाचून तुमी अजाप जातली हांव सोजमोतां ह्या संवसारांत म्हाका कोणूच नासलो म्हणून देखून गोर आनी बाट हांवें सरकाराच्या ताब्यांत केलो तुमकां घुमोवंक जाय देखून फादर पिंटू लागीं ही चीट बरोवन दवरल्या तुमचे लागीं दी म्हणून आदेवस म्हज्या भुरग्यांनो म्हजी भयण आमचें घर आनी बाट मामी सरकाराच्या ताब्यान केली मामी आमी ताचे भुरगीं आसतना तुवें अशें कित्याक केलें जायतीं जाणां अशेंच करतात माय पाय सोंपतोच लोकांक दाखोवंक पेपराचेर तांचे व्हडले फोटो घालतात वजारांची फुलां हाडून तांचे फोन न्हिसयतात लोकांक आपोवन बोरी जेवणां घालतात वचे भुरग्यान हे सगळे करूंक गरजेचे जेन्ना ती जिवी आसतना तुमच्या मोगाक ती हांशेताली तुमकां जल्मात हाडून तुमकां ल्हान आसलेली व्हड करूंक ताणें ते त्याग सॅक्रिफीस केल्या ते तुमी विसरले देखून हांव मागता म्हजे भुरग्याताय तुमचे माय पायक जे तुमी दिवंक सोदता तें दियात
संवसारांत आसतना